गोयचे सगळे भाजपाचे फुडारी आणि युती पक्षाबरोबर बसका घेवन सुद्धा केंद्रीय बीजेपीचो गोयचे राजकीय परिस्थितीचेर निर्णय जायना। केंद्रीय निरीक्षक परत दिल्ली वचून 48 वरां उपरांत बुधवारा अध्यक्ष अमित शान तिगूय निरीक्षक आणि गोयच्या खासदाराबरोबर दिल्ली बसका घेतली। श्रीपाद नायक, नरेन सावयकार आणि विनय तेंडुलकार तिगूय खासदार बसकेक आशिल्ले। 2.5 वरांचे बसके उपरांत कितें तो निर्णय घेता म्हूण शान खासदारांक सांगलां तितलेंच। सावयकार म्हणटा कितें तो उपाय कायमचो येतलो। आज आम्ही आमच्या पक्षाचे अध्यक्ष श्री अमित शाह यांची वांगडा मिटींग जाली। तातूंत आमचे ऑब्झर्वर्सूय आशिल्ले जे पयर गोंयांत आयिल्ले ते, आनी त्यांनी एकूण सगळो गोंयचो जो त्यांचो आढावो आसा, रिपोर्ट आसा, तो माननीय अध्यक्षा कडेन दिल्लो आसा। आनी तातूंत एकूण गोंयची राजकीय परिस्थिती आणि त्याच बरोबर एकूण ऑर्गनायझेशनल कामाच्या पद्दती कितें आसा तेच्या संबंधातली सगळी चर्चा जी आसा ती जाल्या। आणि एकूण सगळे जे कितें हे आसा अपडेट्स जे आसा ते सगळे माननीय अध्यक्षा कडेन दिला। आणि माननीय अध्यक्ष ही सीज्ड ऑफ द मॅटर, आणि तेका लागून एकूण सगळे हेचो माननीय अध्यक्ष कितें जे आसा अमित भाई शाह हे त्याच्या संबंधातलो निर्णय जो आसा तो कांय टायमा भितर, कांय दिसा भितर ते निर्णय जो आसा तो योग्य कितें आसा त्या प्रमाणे ते घेतले। आणि कितले दीस लागतले डिसिजनाक बी अशें, आणि इन्चार्ज निवडटले काय परमनंट सोल्युशन तेजेर बी कितें? ना, जे कितें आसा ते सोल्युशन परमनंटूच आसतलें आणि योग्य पद्दतीचो डिसिजन घेवनूच म्हणजे जातलें असो आमकां विश्वास आसा। ओके, सोल्युशन परमनंट आसतलें अशा पद्दतीचो आमकां विश्वास आसा। तिगूय खासदार दिल्ली पावले आणि एकल्या खासदाराच्या नांवान मेसेजी पातूंक लागल्यो। विनयान तर G6 आपल्याक तेंको दिता म्हूण क्लेम केल्या म्हूण एका गटान सूत्र सोडपाक सुरवात केली। सावयकार म्हणटा दिल्ली बसकेत तशें कांयच जाल्लें ना। मीटिंग जाली तेन्ना आमकां मध्ये आयकलं की तुम्ही स्टेक क्लेम केला म्हणून सीएम पदा खातीर विनय तेंडुलकरान केला, श्रीपादाचें नांव येता। ना, आमी सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसात। आमी कशाच असल्या पद्दतीचो स्टेट आमी खंय क्लेमूय स्टेक करूना, आणि खंयच्याय पद्दतीची चर्चा ही खंयच्याच पद्दतीन जाल्ली ना आणि हेच्या मुखारय जावचो ना। विजय मात प्रुडंटाक फोनार सुद्दां उलोवंक मेळना। मगोचो सुदीन उलयलो। तो म्हणटा भाजपा कितें सांगता तेका रावल्यात। मगोचो तेंको खंय सरकाराक पर्रीकारा पुरतो, पर्रीकाराकूच मुख्यमंत्री दवरचो। नित्याचो कारभार सांबाळूंक आसा त्या आमदारांतल्या कोणाय सिनियर आमदाराक खंय चार्ज दिवचो म्हूण सुदीन सांगता। बीजेपीचे निर्णय घेवंक वेळ काडटात तसतशी इक्वेशनां बदलत आसात। दोनूय युती पक्ष एकामेकाचें तोंड पळोवंक सोदिनात। युती पक्षाचें विलिनीकरणूय बीजेपीच्या आजी माजी आमदारांक नाका। बुधवारा रातीं आनीक बसका जावपाची शक्यताय। विशय मोदी मेरेन पावतलो म्हूण कळटा। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार।